नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या धरणांनी फुडले 1.5 ते 2 म्हयने पावतलो इतलो सांठो उदकाचो आसा. उदका विशीं हुस्को करपाची ना गरज, सांगता उदका स्रोत मंत्री शिरोडकार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षान घेतली नितीन नबीद हांची भेट. पक्षाच्यो येवपी कार्यावळी आनी संघटना घटमूट करपा विशीं जाली चर्चा. पर्वरे 6 पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुलाचे चवथी पयली जातले उक्तावण. गणपतीचे आगमन जातले ह्या नव्या मार्गान. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामताची माहिती. म्हापशा वाठारांत हॉकी खेळटना बॉल तकलेर बसून 14 वर्साच्या विद्यार्थिनीक आयले मरण. दुखापत जाल्ल्यान म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत केल्ले दाखल, मात उपचारा वेळार आयले मरण. गवळेभाट, चिंबल आनी धारवाडकर कॉलनी वाठारांतल्यो 70 बोरवेल केल्यो सील. बेकायदेशीर बोरवेलांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिला न्यायालयान. उदका स्रोत मंत्र्याची माहिती. 2025-26 वर्साचो पर्यटन हंगाम फाटल्या वर्सा परस जाला चड यशस्वी. टाउट्स आनी वायट कर्तुबाचेर आळाबंद हाडपा खातीर उबारची पावलां, शेख दनयांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. मंत्री रवी नायक हाच्या मरणाक लागून रिते जाल्ले मंत्रीपद तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणूक आनी राजकीय स्थिती विशीं केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक बुधवारा राती दिल्लीत दाखल जाल्यात. तांच्यांनी बिरेस्तारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीद हांची भेट घेतली. पक्षाच्यो येवपी कार्यावळी आनी संघटना घटमूट करपा विशीं चर्चा जाली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्वरे 6 पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो पुलाचे उक्तावण चवथी पयली जातले. गणपतीचे आगमन तशेंच विसर्जन ह्या नव्या मार्गावेल्यान जातले, अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुलाच्या हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ केल्ल्या उपरांत मंत्री उलयलो. ऑफ गोवा हाजे दृश्टींतल्यान आयचो दीस हो अत्यंत म्हत्वाचो दीस. हो इम्पॉर्टंट ब्रिज रोहन खंवटे, केदार नायक हे सामके फाटल्यान लागिल्ले असतात की जाता तितले बेगीन ब्रिज कंप्लीट कर. आमी पयलीं मिटिंगे घेतली तेन्ना ठरतालें की ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत हो ब्रिज कंप्लीट जावन कमिशन करपाक. पूण ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्पिडीन केलां, आमच्या PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब संदीप चोडणकार आनी बाब कामत एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी सगळ्यांनी जो पुढाकार घेवन हे जे प्रेशर कॉन्ट्रॅक्टराचेर दवरला आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम बरें केलां. त्या भायर क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करना आसतना केलां. आय मस्ट एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज ही हॅज डन गूड क्वॉलिटी वर्क अशें म्हाका सगळे कडल्यान फिडबॅक मेळटा. ते करता आसतना तांणी कामाचे टायमिंगाचेरय लक्ष दवरलां. म्हणून आज हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन हें ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी करपाचें अशें हांवें तांकां सांगलां. सो दॅट गणपतीच्यो मुर्ती सगळ्यो आसा त्यो ह्या पुला वेल्यान वतल्यो असो एक प्रयत्न आसा सामको. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, वी वॉन्ट टू गिव ए मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट PWD डिपार्टमेंट मिन्स बिजनेस. डेट जरी कंप्लिशनाची मुखार असली, वी वील ट्राय टू मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वील ट्राय टू गिव अर्लियर कमिशनिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव काल दाबोळी त्याय ब्रिजाचें वर्किंग केलां. त्या ब्रिजाचे आमी कितें कितें डिफिकल्टीज आसा ते सॉर्ट आउट केल्या. म्हाका दिसता दॅट ब्रिज वी वील बी ट्राय टू कंप्लीट बिफोर टायम लिमीट, गिविंग ए क्लियर मेसेज टू द स्टेट ऑफ गोवा. म्हापशा मानतेगिरी वाठारांत हॉकी खेळटना बॉल तकलेर बसून 14 वर्साच्या रुईशा खडसेल ह्या विद्यार्थिनीक दुर्दैवी मरण आयलें. रुईशा हिचेर बॉल बसून दुखापत जाल्ल्यान तिका बेगोबेग म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. रुईशा हे बरे हॉकी खेळटाले. ताची प्रॅक्टीस सेशन चालू आशिल्ली. ह्या वेळार ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें मुखार आयलां.
मुखार तुमकां सगळ्यांक गिरी वाठारांतल्यान एक दुखद घडणूक मुखार येता. ते म्हटल्यार 14 वर्सांचे रुईशा खर्सल नावाच्या एका चलयेक दुर्दैवी मरण येता. आता पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार रुईशा खर्सल हे मोंतेगिरी एका स्कुलान शिकपी आनी बऱ्यापैकी हॉकी प्लेयर जावन आशिल्ले आनी तांची मॅच आशिल्ल्या कारणान खूब दीस जाली तांची प्रॅक्टीस जी आसा ती सदांच चालू आशिल्ली आनी आयजूच ह्या प्रॅक्टिसीचो जो आसा तो लास्ट दीस जावन आशिल्लो. आनी जेन्ना आज ती मॉर्निंग हॉकी खेळपाक गेल्ली तेन्ना खंय तरी हॉकीचो जो बॉल आसा तो त्याच्या तकलेक बसून ताका जो आसा ती मेजर इंजरी जाता, जबर मार बसता आनी म्हणूनच ताका तात्काळ जे आसा ते म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक येता. आता जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करता तेन्ना थंयचे जे डॉक्टर्स आसात ते रुईशाचे निधन झाले म्हणून थंय डिक्लेअर करतात. ह्या इन्सिडंटान गिरी वाठारान जे आसा ते एक दुःखाचे वातावरण निर्माण केलेले आसा आनी सध्या जी डेड बॉडी आसा ती जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केलेली आसा. गोयच्या पर्यटन हंगामा विशीं कांय बऱ्यो गजाली मुखार आयला. 2025-26 वर्साचो पर्यटन हंगाम फाटल्या वर्सा परस चड यशस्वी जाला अशें दर्यादेगेवेल्या शेख धनियांनी सांगलां. पर्यटन खात्यान वेळार घेतिल्ले निर्णय आनी तयारी खातीर अंदू पर्यटकांचो आंकडो वाडला. पळयात. टुरिजम सिजन हे फावटी गव्हर्मेंटान मातशें शेक बेगीन दिलें. गोवा गव्हर्मेंट टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम मिनिस्टर एप्रील जालें ते कितें आमगेलें मातशें बेगीन दिनाक बरें पडलें आनी बेगीन टुरिस्ट सिजन स्टार्टींग जालें तेजें आमकां बरें बिजनेस जालें. जे पळय शेक घायल्ले न्हू तेन्ना स्टार्टिंगू तेंकां बिजनेस जालां. कोण पिवन पासाक दोयऱ्याक घेवन घालूं ना तें मातशें हाड पडलें. कोण घायल्ले ते सक्सीड जाले आनी डिपार्टमेंटान हे भाशेन स्वता बेगीन दिलें जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजमूय बरे भाशेन जातलें आनी टुरिस्टूय बरे हॅपी आसतले. लेट डील म्हणटा तो त्या घालपाक ट्राय जाता. टुरिजम येता म्हळ्यार वयता म्हळ्यार टायम जावन वयता आनी ते मागीर बरो फूट आसना. जेन्ना हें दवर लोकल पंचायत जी आहा तेमी तर मुखार वचून ते रोड तुका चेंजींग रूम्स लावतले बी करपाक ते बरें कोऑपरेट जाले जाल्यार हेज्या बरें टुरिजम चलोवंक शकता. हे सिजनाक आमकां एक्चुली गव्हर्मेंटान लायसन्सां बेगीन दिल्ली. सप्टेंबरांत आमी चडशीं शेकां स्टार्ट केल्ली. सप्टेंबरान स्टार्ट करून आमकां थोडो बिजनेस जालो सप्टेंबरान ऑक्टोबरान जालो. बट जेन्ना नोव्हेंबर आयलो तेन्ना मातशें भरपूर लेस जालो. सो हे इश्यूआक लागून आमचें टुरिजम लूज जायता. सो मागता टुरिजम मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन हे इश्यू जे आहा ते सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन एक मिटींग करपाची. गोळेभाट, चिंबल आनी धारवाडकर कॉलनी वाठारांतल्यो 70 बोरवेल सील केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. मजगतीं चिंबल वाठारांतल्यो बेकायदेशीर आशिल्ल्यो बोरवेल सील करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. ह्या फाटभुंयेर उदका स्रोत खात्यान ह्या वाठारांतल्या बोरवेलाचेर कारवाय करपाक सुरू केला अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. आतां मेरेन कितल्यो बोरवेल सील केला हाचो अजून अहवाल येवंक ना. सांज मेरेन अहवाल येतलो अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. सगळ्यांक खबर आसा बेकायदेशीर आसतली ताणें सुद्दां लक्षांत घेवपाक जाय. आज ना फाल्यां म्हणजे हें जातलें एक्शन जातलें तशी ताका नोटीस दिवपाची आनी कितें कामूच दिलें सेम चोराक नोटीस दिवपाक मेळटा. नोटीस दिवपाक व्हरपाक म्हणून सांगपाचें इलिगल एक्टिविटी. सो कोर्टान जेन्ना दिल्लें आसा इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा टोटल 70 न्हू देव थंय जवळ जवळ 50 ते 60 फायल्स आसात. 70 म्हणा. आता टोटल आता तुम्ही प्रोसेस चालू केलं कितले सील केलं तुम्ही? आज सकाळी सुरू केला म्हणजे रिपोर्टा प्रमाणे सकाळी सुरू केला. म्हाका सांजचो परत रिपोर्ट मेळटलो कितले सील केले कितले सील करपाक उरले. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान गौतम खट्टर अटकेत आसा. तांणी बुधवारा जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर वास्कोच्या GMFC कोर्टात बिरेस्तारा सुनावणी जाली. न्यायालयान ताच्या जामीन अर्जावेलो निर्णय राखून दवरला. ह्या प्रकरणात शेनवारा सकाळी न्यायालय निमणो आदेश दितलो. जाले आतां वास्को कोर्टा मुखार आमी बेल फायल केल्ली. आज पुलिसांनी से फायल केल्या. आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाल्यात. सॅटर्डे मॉर्निंग 10 o'clock फायनल ऑर्डरी खातीर आनीक रिमांड आसा. सो रिमांड दिल्लो 2 तारखेक एक्सपायर जालो तो आनीक ऑर्डर दोनूय 2 तारखेक सकाळी दवरल्या वास्को कोर्टान. सो कितें अशें आर्ग्युमेंट आर्ग्युमेंट बेसिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून. तो ऑफेन्स आसा पळय जो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला आनीक गौतम खट्टराची व्हॉइस रिकॉर्डिंग काडलें आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या व्हॉइस कन्फर्म करपाक.
सो बेसिकली असले ऑफेन्सीस आसता आमचे आर्ग्युमेंट असे येयले की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाचें ना कारण हे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे सो स्टेटमेंट केला तो खबर आसा तो त्या मनशान केला काय त्या मनशान केला ना किंवा तो प्रूव करपा जाता काय ना इतलेंच मेन कंटेन्शन तें हाजेर एक्सपर्टा कडेन जेन्ना धाडटले तेन्ना एक्सपर्ट हाडटलो कळून की बाबा आगेलोच आवाज आशिल्लो आनी होच तो व्हिडिओचेर आसा तोच सेम मनीस म्हणून जाल्यार हें पुरो जाता इन्व्हेस्टिगेशन तितलेंच आमचे लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयले की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना. गोंयांत तशेंच देशांतल्या जायत्या वाठारांनी स्मार्ट मिटराक लागून बरीच चर्चा सुरू आसा. मुंबयत तर स्मार्ट मिटर बसोवपाक नागरिकांनी विरोध केला. मजगतीं गोंयांतूय हो प्रश्न परत गरम जाला आनी सरकारान नागरिकांचेर स्मार्ट मिटर लादचे न्हय अशी मागणी केल्या. राज्यांत गरजेची मुळावी बांदावळ ना असो आरोप सुरू आसा. वीज मंत्र्याच्या निवेदनाचेरूय प्रश्न उप्रासतात आनी ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाची मागणी सुरू आसा. स्मार्ट मिटराचो वापर कार्यक्षमताय आणि परिणाम आता राज्यात राजकीय वातावरणाची गरम जावपाची लक्षणां दिसपाक लागल्यात. मुंबई गेलो कमलाकर शेनाय तसो तो स्मार्ट मीटर अगेन्स्ट स्मार्ट मीटर तो वॉरियर हू इज फायटींग अलोन. आय मेट हिम इन किल्ला कोर्ट आउटसायड ओनली ताणें थंय दाखयलें म्हाका ताची 5 मॅटरी PIL जे घातल्या ती फायनल ऑर्डरीक आसा एन्ड देर ही इज ऑल आउट जागृताय निर्माण करपाक लोकांनी थंय मिटर घालपाचें बंद केलें. ते जे अडाणीवाले येता तांकां ते वेवस्थीत सांगता आनी ते पयलीं फोर्स करताले. आतां तेय बावडे भिल्यात. कॉपरेटीव सोसायटी तांची मॅनेजींग कमिटी बावड्याक काय खबर ना ते येता आनी तांकां NOC दिता. मुंबय खूब कॉपरेटीव सोसायटी गोंयांत तितली ना आमची कॉपरेटीव सोसायटी. मुंबय एवरीथींग इज फूल हावजींग सोसायटी सो दिता. बट एज पर द एक्ट सोसायटी इज नॉट अ कंज्युमर. The occupant is a consumer and the owner of the meter. So you have to give legal notice under section 177 of Electricity Act to each individual, either hand delivered or registered ID, and take a proper acknowledgement and then wait for his reply whether he wants to install it or not. हे जे म्हणटा स्मार्ट मिटरा खातीर बिल वाडपाना जाल्यार हे कानपूर IIT कित्याक दिल्या उत्तर प्रदेशाच्या सरकारान. मध्य प्रदेशात लोक कायलींनी घालून मिटर भायर उडयतात. व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर कितले आहा तुमी जाल्यार आमी शेअर करपाक शकता. सुदीन ढवळेकर इज ऑन रेकॉर्ड सांगपाक की स्मार्ट मिटरा बद्दल गोंयकाराक कांयच खबर ना आपल्या सगळे खबर आहा म्हणून. समज गोंयकाराक जर खबर ना बाबा तूं यो आनी आमकां सांग आनी तुका कितें खबर आहा तेवूय सांग आनी पयलीं तुज्या आख्खे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं बसय सगळे MLA मिनिस्टराचेर बसय 1 वर्स स्टडी करा ताजो डेटा आमकां दिया आनी मागीर आमचे कडेन या. हॅविंग सेड दीस कोणाक बसोवपा जाय वी हॅव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल. आवर कन्सर्न इज आमचो जो एनालॉग डिजिटल मिटर चलता तो बऱ्या भशेन चलता. तेजी लायफ 40 वर्सां. ह्या स्मार्ट मिटराची लायफ इज एप्रॉक्सिमेटली 4 to 5 years ओनली. मागीर कितें मागीर आमीच पयशे भरचे पडटले. आणि आता जे तुम्ही येऊन बसोवन वता ताका सिम कार्ड घालना तुम्ही. इट इज एज गुड एज वर्किंग एज अ डिजिटल मिटर. आणि तुमकां जर प्लगीन जर करपाकूच जाय जाल्यार एग्रीकल्चर सेक्टर खंय चोरी भरपूर जाता थंय तुमी बसया. द REC गायडलायन सेज दॅट इट इज फॉर नॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर्स. पण हो आता सांगता आमकां ITI रिप्लायाचेर तो बसयतलो म्हणून. सो एक सांगता चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग सांगता कोणाक कांयच खबर ना. जर कोणाक कितें खबर आहा जाल्यार 890 crore हेच खबर आहा. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळार प्रेक्षक गॅलरींतल्यान मिराबागच्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक विरोध करपी आंदोलकांनी फलक दाखोवन घोशणाबाजी करीत सरकाराचो निषेध केलो. ह्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी आदलो मंत्री दीपक पावसकार हाचे सयत 5 दुबावित आरोप्यां आड 300 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. बिरेस्तारा सकाळी म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान 21 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 300 पानांचे आरोपपत्र सादर केले. आदलो मंत्री दीपक पावसकार हाचे सयत मिराबाग वाठारांतले आपा नायक, उपेंद्र नायक, उमेश नायक आणि हेमंत भंडारी हांचो आस्पाव आसा. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसतना 6 मार्चाक विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरींतल्यान 4 जाणांनी आमकां नाका बंधारो अशे फलक दाखोवन सरकाराचो निषेध केलो. ह्या विशया वयल्यान तेन्ना विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. ताचे उपरांत त्या 4 जाणांक पुलिसांनी अटक करून 7 मार्चाक वैयक्तीक जामिनाचेर सोडयिल्ले. ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यार आंदोलकांक आदले मंत्री दीपक पावसकर हांणी विधानसभेचे पास आमदार विजय सरदेसायां कडल्यान घेवन दिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. उपरांत आमदार विजय सरदेसायान सभाघराची माफी लेगीत मागिल्ली. मजगती आता ह्या
प्रकरणात परवरे पोलिसांनी आदलो मंत्री दीपक पावसकर हांच्या सयत 5 दुबावित आरोप्या आड 300 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय धोरणाप्रमाण राज्य सहकार धोरण तयार केला. हाका लागून सहकार क्षेत्र आनीकूय घटमूट जातले. खात्याच्या यत्नाक लागून फाटल्या 15 म्हयन्याची सहकारी संस्थांचे NPA उणे जाला. सध्या 105 खात्यांतली फक्त 65 लाख रुपया रक्कम NPA कडे आसा अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. मजगती राज्यात पयलेच फावट सहकार धोरण तयार केला. हातूंत सहकार मळावयल्या कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण, संस्थाक आर्थीक मजत, डिजिटायझेशन, कागाळ सोडोवपी प्राधिकरण अश्यो विंगड शिफारशी केल्यात अशें धोरण समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी सांगले. तशेंच तुमचे कडल्यान म्हणजे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडल्यान कितले सेल्फ ग्रुप्स किंवा कितले फार्मर्स ग्रुप्स आमी ते करून घेतले. आय थिंक देर नो हार्म एनी ही तारीख आयचे वर्सान करपाची आनी फुडल्या वर्साचे तारखेक आमची परफॉर्मन्स तातूंत मेन आमचो आसेस डिपार्टमेंट आतां कशें हांवें NPA सांगलें तशेंच आमचे बरेच आमचे सॉफ्टवेअर जे आसा पळय लॉन्च केले प्लॅटफॉर्म्स त्या संबंधान सांगूंक शकतले. So that will be a smaller sort of a big part of general public how the department functions. गोंयच्या धरणांनी फुडले 1.5 ते 2 म्हयने फावोसो उदकाचो सांठो आसा. उदका विशीं हुस्को करपाची गरज ना अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. फुडल्या वर्सा सावन वेगवेगळ्या उपाय येवजणां वरवीं सगळ्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो वाडयतले. फुडल्या वर्सा चड करून धरणांनी उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. तशेंच हणजूण धरणांत व्हड प्रमाणांत गाळ साचला. हो गाळ काडल्या उपरांत धरणाची उदक सांठोवपाची तांक वाडटली अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. सगळी डॅम्स धरणाचे आसात पळय न्ही तेणी साळावले आसूं, तिलारी आसूं किंवा चापोली इवन पंचवाडी सुद्दां हणजुणे त्या डॅमांनी उदक आमकां तितलें जाय तितलें उदक आसा. साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही थंय पुनू आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही 40% जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. म्हणजे फाल्यांच्यान येतली जर जाता न्ही जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देड सामकें आनी तशी काडटसच केली तर 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. अंजुने डॅमान सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हे 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावूंक शकतले पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी ते 2.07 सोडटात पळय न्ही ते थोडेशे कमी करूंक पळयतात. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही तेजी म्हायती इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता जाय तेन्ना कमी करपाक जाता. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसली. तर एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार की आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. हो एक भाग जालो. आतां हे उदकाची जी आसा पळय दर वर्सा अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक. ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केला. आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलां. तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें. तें कमिशन कशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 ml ते 30 बदला आमच्यान घेवन आमच्यांनी 40 उदक 10,000 ml हाडपाक जाता थंय दवर्लेच्यान वेर्णा. पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें. अजून एक स्कीम आमी घेवपाक वयता तें म्हटल्यार मॉडर्नायझेशन. मॉडर्नायझेशन म्हटल्यार कितें जे जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप. आतां जाता कितें एक गेट ओपन केली की केन्ना तें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना. 24 वरां तें उदक वता. पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्यार 0 to 5 किलोमिटर्स कितले शेतकरी आसात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसता आनी कितलें उदक जाय. अन्न सुरक्षेचे नेम खरपणान अंमलबजावणी करपाचें चित्र म्हापसा बस स्टँड वाठारांत उजवाडाक आयला.
FDAन केल्ले तपासणेत लेबल नाशिल्ल्या उत्पादनांचेर कारवाय केल्या. हाचे वांगडाच तापमानाक संवेदनशील आशिल्ल्या खाणा जेवणाच्या सांठोवपाच्या मळार व्हडलीशी सुदारणा जाल्या असोय उल्लेख अधिकाऱ्यांनी केला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर ही मोहीम आनीक खर करतले अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात. सो आमचे डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनान आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा म्हापसा वाठारांत. हो ड्रायव्ह जो आमचो पयलीं चालू आसलेलो, दॅट इज दी व्हेरिफिकेशन ऑफ दी गुड्स थ्रू इंटरस्टेट बसीस. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट सर्वेलन्स चॅक. आनी पहिले म्हणजे द गुड प्रॅक्टिसीस जे फाटले खेपे आमकां दिसती पडलेले की खूब पेरिशेबल आयटम्स विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर येताले ते बंद जाल्ले आसा. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी चॅक केला आमकां एकूय असो पेरिशेबल आयटम जो कोल्डान दवरपाक जाय असो एकूय मेळोंक ना जो वायलेशनान आसलेलो. म्हणून सगळे प्रॉपर आयसिंग विथ प्रॉपर थर्मोकॉल बॉक्सीस आयिल्ले विथ लेबलिंग. सो देर इज बीन अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रुवमेंट. हावेवर थोडे आयटम्स जे इम्पोर्टेड आयटम्स आसा पॅक प्रोडक्ट्स हे आमी डिटेन केल्ले आसा. मेन ताजो कारण म्हणजे लेबल डेक्लरेशन जो आसलेलो तो वॉज नॉट एज पर आवर लॉ. So whenever a imported product is being sold locally, it has to have a declaration of who is the importer, and the mandatory declarations have to also be in the local language, English. So the English and local language आसपाक जाय. Okay, so हे नासल्या कारणान ते आमी डिटेन केल्ले आसा. आनी जो कोणे बुक केला आनी जो कोणे सेंड केला हाका आमी दोगांयकूय नोटीस इश्यू केल्ले आसा टू इस्टॅब्लिश द चेन. खरेंच हो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तो काउंटर फेक. सो दिस इज द कायंड ऑफ इन्क्वायरी दॅट वी वील बी carrying out and to determine the exact source of these products. सारखे तर establish झाले inquiry आणि if they are able to rectify the labels, then the product will be given back to them after a penalty. But if they are unable to disclose the source or unable to rectify the label, these products will be destroyed and we will be filing cases against these suppliers. We will also be writing to the respective FDAs from the other states from which the products are coming, because the suppliers are based in their states. So this is a summary of what we have done today. In addition, we have also detained some mushrooms, that is oyster mushrooms, which had come from other states, button mushrooms, and they were detained because they didn't have any label declaration, and also considering the heat here, they should have been properly transported in the right temperature. So that we have destroyed with the help of the Mapsa municipality. प्रोडक्ट डिटेन केला ती खंयच्या स्टेटींतल्यान? महाराष्ट्रासान आयिल्लो आसा फ्रॉम बॉम्बे मार्केट. And the suppliers are based in Bombay, so we have got some bills and all, but we have to verify correct status bill. So all that process will take some time. So that is why we have taken custody of the product. आणि कितें केलं डिटेन? There are various different kinds of products. Chocolates asa titun, energy drinks asa, biscuits asa. So mainly confectionery items. It's a mixed bag of different products which have been detained. So as far as the safety of the product is concerned, we don't see any issue with that, but it is mainly the labeling concern and to really ascertain the source. खरेंच हो imported product तो आनी दुसऱ्या चॅनलांसान आयला जाल्यार हो व्हेरीफाय करता. फोंड्या कोपरवाडा वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारयेचो स्वय अपघात जालो. या अपघातात 4 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा. अपघाताची म्हायती मेळ्ळे उपरांत फोंडे पोलीस घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. अपघातात जखमी जाल्ल्याक उपचारा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. नमस्कार. आम्ही हायवेचेर कोपरवाडा हांगा आसा, जे जाग्यार आतां हांगा जवळ जवळ 10-15 मिनटां भितर एक कार हांगा एक्सिडेंट जाली. सायडीच्या जे सुरक्षा करडा आसा पळय तेणी ताका थंय तेणी धक्को मारला आनी गाडी पलटी जाल्ली आसा. अशें दिसता की चित्र ते पयसुल्यान पळयत जाल्यार एक 10-15 मिटर तेणी हांगा ब्रेक मारून आयला. जवळ जवळ कार ही स्पीड आसपाक जाय आनी भितर 4 जाण प्रवास करी फोंडे सायडीच्यान वयताले कुट्टींतल्यान. तांकां सगळ्यांक मार लागला आनी हांगा सद्याक तांकां हांगा हॉस्पिटलान हांगा उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. म्हाजे फाटल्यान जे पुलीस आसा हांगा पंचनाम करून हांगा सद्या इन्वेस्टिगेट चालू आसा आनी सद्या पर्यंत अजून पर्यंत तेजी डिटेल्स मेळना, कारण एक्सिडेंट जाल्यार 10-15 मिनटां जाल्ली आसा. तांकां ID हॉस्पिटलान हांगा उपचारा खातीर व्हेला अशें आयकूं येता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.